म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, कितलेशे म्हयने जाल्या एप्रिलाचे 12वेर सावन ह्या बाजलिकेंत सायबाच्या कोयतान आमी तुमचे फुडें मीस हाडलेलें आसा आनी तुमी ह्या मिसान वांटो घेवन खूब तुमची प्रगती जाल्ली आसा. आमची प्रगती जाल्ली आसा. सुरवातेक आमकां ती सोयी नासलेली, पूण आतां खूब प्रगती जावन आमी तुमकां बरें मीस तुमच्या फुडें एडीट केलेलें दाखयता. म्हणजे कितें, थोड्यो वस्तू आनीक आमकां स्फूर्ती दितात, आमची भावना उखलून दवरतात. ताका लागून आतां नोयनानी फेस्त लागीं पावलेलें आसा. आमची तयारी आसा चालू, पूण कोविडाक लागून आदले भाशेन आमच्यान माटो घालूंक जायना. कित्याक 200च लोकांक परवानगी दिल्ली आसा. सोशल डिस्टन्सींग आसा. तर इतलो हजारांनी लोक आमचो हांगसर येता मिसाक. सगल्या मिसांनी वांटो घेता. 8 मिसां आसतालीं, केन्नाय 12-13, आनी ह्या सगल्या मिसांनी इतलो लोक येवन वांटो घेतालो. पूण आतां सगळीं जाणां घरा बसून मिसान वांटो घेतात. आनी हेच भाशेन आतांय जातलें. आमी 3 मिसां तुमचे पासत दवरलेलीं आसा. ती भेटयतले आमी 6, 7 आनी 8. हें लायव्ह स्ट्रिमींग जातलें. पूण ताच्या उपरांत तुमच्यान आख्खो दीसभर दुसरे दिसा पर्यंत तेंच मीस पळोवंक जातलें. हे भाशेन आमी ताका मातसो रोंग दिता. तेच भाशेन दितलें हांव, कित्याक तुमच्यान आनिकूय भोक्तीपणी तातूंत वांटो घेवंक जातलो. तर हें मनांत दवरात की फाल्यां सावन 14 नोव्हेंबराचे आमी लायव्ह स्ट्रिमींग, म्हणजे मीस सकाळीं हांगसर जातलें, त्याच वेळार तुमच्यान तें पळोवंक जातलें. तर आनीक कितें केल्लें आसा, लोकांक हांगसर येवंक जायना म्हणटच उमाक येवंक तरी आमी बंदोबस्त केलेली आसा. तुमी पळयलें आसतलें थोड्यांनी थंयसर भायर 2 धाकटुले माटो घातलेले आसा. लोकांक भितर येताना ते सगळे सॉप्स म्हण हितूं पाळोवंक, आनी तांकां रांगेंत बॅरिकेड घालून, म्हणजे दोगां तेगांनूय आतां ती नॅरो करून हे भाशेन भोक्तीपणी भितर येवन सायबाचो उमाक घेवंक तांकां मेळटलो. आत लावंक जायना, पूण येवन आमी ताका मेळ्ळें की ना तो आमचे सगळे समजता आनी आमकां भरपूर आपले विनोतीन बरें करतलो आनी दितलो. जशे भाशेन आदीं ताणें दिलेलें आसा तें आतांय दितलो. तर आनी एक तुमकां सांगूंक जाय, 2 भाग जाले. मिसां लायव्ह जातलीं. 10 ते 4 आमी उमाक लोकांक घेतल्या. 4 बंद करतले. मागीर सगळे लोक भायर गेलो की ना 5 मागीर बंद. बाकीचे दुसरे कार्यक्रम आसात आमचे फेस्ताचे, नोयनाचे, ते आमी दवरतले. पूण ते हांव तुमकां मागीर सांगतलो. पूण आनी एक आमी दवरतले थोड्या दिसांनी. हें सगळें थाऱ्यार आयलें म्हणटच सकाळीं आमी 5 पवित्र भोजवण स्टार्ट करतल्या. ही पवित्र भोजवण जेजू बरोबर आमी ताका भोजूंक लागल्या की ना आमकां बेकोवणी मेवतली, आमची तयारी जातली. आनी मिसान वांटो घेतलो म्हणटच आमकां सगळें ताचें बरेंपण मिसांतल्यान आमकांच न्हय पूण सगळ्या जाणांक मेळटलें. तर तुमी फाल्यां सावन ते परी ह्या मिसान वांटो घेयात. आनी आमी तुमकां सोडिना, आमी तुमकां आनिकूय बरें करूंक सोदता. देव बरें करूं.